मनाक शांती मेवली. आज शांती मेवली माझ्या मनाक. आज या फ्रँकी कावे जिवेशी मारला. या फ्रँकी कावे जिवेशी मारला. आता तुम्ही कोणी म्हणते रे म्हाका आणि फ्रँकी कसलो संबंध काय म्हणून. हांवें ताका कित्याक जिवेशी मारलो काय म्हणून. मारलो ताका हांव मुंबय एअरपोर्टाचेर सर्वीस करी. मुंबयच्या एअरपोर्टाचेर म्हजी घरकान्न म्हजो पूत आनी म्हजी सून गोंया आसली. 6 म्हयन्याक एक फावटी येवन तांच्या सांगाताक रावन तांची खबर घेवन परत मुंबयच्या शारान वेतालो. एअरपोर्टाचेर हांव एक विश्वासी चाकर म्हणून ते म्हाका मानताले. विश्वासी कामदार म्हणून म्हजी तोखणाय करताले. एका दिसाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटान म्हजो सत्कार करूंक चिंतलें. म्हाका फेलिसिटेट करूंक चिंतलें. हांव खूब खुशाल जालो. हांव एक बरो कामदार म्हणून ताणें म्हजो सत्कार करपाक चिंतलो. हांवें म्हज्या घरकान्नीक फोन केलो. म्हज्या पुताक म्हजे सुनेक फोन केलो आनी तांकां सांगलें म्हजो सत्कार करतात. म्हजे कुशलकायेन वांटो घेवंक तुमी हांगासर येयात. म्हजो सत्कार करतात म्हणून म्हजी घरकान्न म्हजो पूत म्हजी सून आपले मोटर घेवन मुंबयच्या शारान पावली. ते व्हडले माचयेर म्हजो सत्कार. म्हज्या गळ्याक भांगराचो बिल्लो आनी पांयाशी फुलांच्यो राशी. हे सगळें पळोवन म्हजी घरची कुशाल जाली. हांवूय खूब कुशाल जालो. व्हडलो कुशलकायेचो दीस. फंक्शन काबार जालें. म्हजो पूत म्हजी घरकार आनी म्हजी सून आपले मोटर घेवन गोंय वचपाचे वाटेर आसली. कोणे तरी म्हाका थोड्या वेळा भितर फोन करून सांगलें तुमच्या मोटराक एक्सिडेंट जाला म्हणून. हांव वेळ व्हडनासतना तूं सर धांवलो. असलो एक्सिडेंट करायचा हांवें केन्नाच पळोवंक ना. म्हज्या जिवितांत केन्नाच पळोवंक ना तसलो एक्सिडेंट हांवें पळयलो. त्या एक्सिडेंटान म्हजी घरकान्न सोंपलेली. म्हजो पूत सोंपलोलो. पूण फकत म्हजी सून जिवी आसली. तिचे कुडीन इल्लोसो जीव आसलो. हांव हांगा थंयसर धांवोन ह्या त्या हॉस्पिटलांनी व्हरोन हांवें म्हजे सुनेक साल्वार केली. हांवें म्हजे सुनेक. पूण म्हज्या घरकान्नी म्हज्या साल्वार करूंक जावंक ना. म्हज्या पुताक म्हज्यान साल्वार करूंक जावंक ना. उपरांत म्हजी सून गोंयाक सुरीस पडटली म्हणून हांवें मुंबयची सर्वीस सोडली आनी येवन गोंया म्हजे दुवे सांगाताक म्हणजे म्हजे सुने सांगाताक रावंक लागलो. खूब बरें करताले ते म्हाका. खूब सेवा करताले म्हजी सून. पूण म्हजी धूव जालेले पोरी म्हाका पळयताली म्हजी सेवा करताली. दीस गेले, म्हयने गेले, वर्सां गेली. एका दिसा अकस्मात अशेंच सांजेच्या वेळार म्हजी सून म्हज्या फुड्यान येवन म्हाका म्हणूंक लागली पापा हांव मोगान पडल्या. हांव काजार जावंक सोदतां. तुका म्हजो राग येतलो. हांवें म्हटलें बाय ही कुशलकायेची खबर. ही कुशलकायेची खबर तूं काजार जावंक सोदता जाल्यार. कारण एक्चुअली हांव तुका सांगूंक सोदी तूं काजार जाव आनी लायफान सेटल जाव म्हणून. पूण म्हाका तुका सांगूंकच बरें दिसूंक ना. पूण आतां जर तर तूं तुज्या तोंडान सांगता तूं मोगान पडला काजार जाता जाल्यार ही कुशलकायेची खबर बाय. जावं तूं काजार. म्हाका जाय तुजो संवसार जालोलो. तूं कुशाल आसलेलें म्हाका जाय. तूं जाव काजार. पूण एक कंडिशन. तूं काजार जाता तुज्या घरकाराक घेवन म्हज्या घरान रावतलें. कारण म्हज्या घरान म्हाका आनी कोण आसा. सगळें हांव करतलो. सगळी काजाराची तयारी हांव करतलो बाय. तूं जातले बेगीन तुज्या न्हवऱ्याक वचून मेळ. ताका सांग ताचे लागीं उलय आनी काजाराची तारीख फिक्स कर. फकत काजाराची तारीख. सगळें हांव करतलो. हें आयकून म्हजी धूव म्हणजे म्हजी सून खूब खुशाल जाली.
तोंडार कुशालकायेचो आसो घेऊन आमुरकेस तोंड घेऊन दावत नवऱ्याक भेटून गेली म्हजी धूव. हांवूय खूब कुशाल जालो, कारण तांचे काजार जातले, ते जिवितांत कुशाल आसतले हे चिंतून हांवूय कुशाल जालो. सुमार एका वरान म्हजी सून धांवत आयली परत. हांव असो उमऱ्याचेरूच बसलेलो आसलो. बापा म्हणून जाप करून आसतना भितर बेडरूमान गेले ते. सोयऱ्यान घामीन बुडलेले. हांव चिंतून पडलो कितें जालें काय. ताच्या फाटाफाट हांवूय ताच्या बेडरूमान गेलो. दार बंद आसलें. अशें दारार मारून पळयत जाल्यार दार उक्तें आसलें. हांव दार उक्तें करून बेडरूमान भितर सरलो. भितर सरल्यार कितें, म्हजे सुनेन आपल्याच्याच गोमत्याक सुरी लावून आपलो जीव सोंपयलो. कितली मरणां पळयतलो हो बापूय, कितली मरणां पळयतलो हांव, कितली मरणां पळयतलो हो बापूय, कितली. ताच्या हातान एक चीट आसली. ती चीट हांवें वाचली. अशें बरयलेलें आसलें, बापा काजार म्हज्या नशिबान ना, फुटक्या नशिबाचें हांव. म्हाका काजार जावं म्हणून सांगता जावन खूब कुशाल जालें. आनी धांवून म्हज्या न्हवऱ्याक भेटून गेली काजाराची तारीख फिक्स करूंक. पूण जेन्ना आमचे मदें डिस्कशन जालें न्हय, तेन्ना म्हाका गोमोन आयलें तो काजारी म्हणून. ह्या आदी काजार जाता म्हणून ताणें कितल्याच चेडवांक काजाराचें उतर दिवन फटयल्यात म्हणून. आनी आतां सद्याक तो आपल्या घोरकांनी फटोवन वो ताका सोडून कॅनडा वचपाची तयारी करता म्हणून. हांव नशीब फुटके बापा, म्हजें आयकूंक जालें ना. तें वाचून म्हज्यान सुसूंक जालें ना. कितलें म्हणून सोंसतलो हांव, कितलें म्हणून सोंसतलो. जेन्ना म्हाका गमलें ताच्या मोगान पडलेलो तो फ्रँकी आनी आपल्या घरकान्नीक सोडून कॅनडा वचपाची तयारी करता. कोणी तरी म्हाका सांगलें तो रेल्वे स्टेशनाचेर आसा बॉम्बे वचूंक येता म्हणून. तेन्ना हातान कोयती घेवन ही कोयती घेवन हांव रेल्वे स्टेशनाचेर वचून ताका धरून कात्री धाडला. कात्री धाडला. म्हज्या पांयाच्या पोनाक एक मूय पडली जाल्यार तिचो जीव वचत म्हणून भिवून आंग काडपी हांव. कोणाचे नाकूट भर रगत आयले जाल्यार त्या रगताक पळोवन घोळ येवन काला पडपी हांव. पूण हे घोडणेर म्हाका दारून केलो. ही घोडणेर म्हाका दारून केलो. दारून केलो म्हाका ही घोडणेर दारून केलो. पुलीस चौकीर वचून म्हजो गुन्हे हांव कबूल करतलो. म्हजें उरलेलें जिवीत ते हांव पोडखोडीत जातलो. म्हाका परवा ना. म्हजें उरलेलें जिवीत ते बडखोडीत जातलो. वेता हांव पुलीस चौकीर. पूण वेच्या आदी ह्या समाजांतल्या चेड्याक आनी दादल्याक हांव एकूच विचार करता. एकूच विचार. न्हवऱ्यान सोडलेली व्हंकलेक तूं खंयचे नदरेन पळयता? घरकार मेलेले बायलेक तूं खंयचे नदरेन पळयता? ती आपल्याक मेवतली, तिच्या फुड्यान न्हिदोन आपले कुडीची आस मागूंक मेवतली हे नदरेन पळयता न्हय. ताका न्हवऱ्यान सोडला विचारतलो कळूच ना ती आपल्याक मेवतले. ताचो घरकार मेला विचारतलो कळूच ना ती आपल्याक मेवतली. आपली कुडीची आस मागूंक मेवतली हे नदरेन पळयता न्हय. आनी नासल्या तुज्या गोट्टा जाल्यार त्या न्हवऱ्यान सोडलेल्या चेडवाक एक आनीक बरो भुरगो सोद, ताका काजार कर आनी ताचो संवसार करून दी. घरकार म्हणटोच घरकारीचो संवसार काबार जायना. तू खरें आसता तो दादलो हो चेडो जाल्यार एक बरो भुरगो सोद, ते बायलेक काजार कर आनी ताचो संवसार करून दी. ते आपल्याक मेवतले, आपली कुडीची आस मागूंक मेवतले हे नदरेन केन्नाच पळयनाका. लोकांच्या चेडवां बायलांक बाजारांत बसून सोऱ्याच्या नादार बाजारी कळवून प्रॉस्टिट्यूट राण म्हणून बोटान दाखयता. अरे ते चेडवांक तुका केन्ना पळोवंकूच ना. वो ते चेडवाक तूं वळखच ना, पूण ते कोणाकूय मेवता. हांव ताचे बरोबर न्हिदला म्हणून तूं त्या चेडवाचें नांव पिड्यार कोत्ता. सोऱ्याच्या नादार इश्टाच्या सांगातार बाजारान रावन त्या चेडवा बायलाचें नांव पिड्यार करचें बोलदेक दुडू दिवन ताची कूड विकती घेवचें बोलदेक तुजे लाय दुडू कुसता जाल्यार किलभर साकर आनी किलभर तांदूळ व्हरून दी तिका.
पण आपले तिका पिड्यार केला म्हणून ते वस्तुरेचे बायलेचे नाव पिड्यार करिनाका. इश्टा सांगा ताका बाजारात बसून तांकां बोटां दाखोवन कोलवंत म्हणटा, प्रॉस्टिट्यूट म्हणटा, बाजारी म्हणटा. जाल्यार ते कोलवंत ते प्रॉस्टिट्यूट जाला जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या असल्या दादल्याक लागून, आमकां लागून. ताका कोलवंत म्हणटा, प्रॉस्टिट्यूट म्हणटा, ताका बाजारी म्हणटा, रांड म्हणटा, जाल्यार तूं कोण जालो रे दादल्या? बास्टर्ड झालो तू, बास्टर्ड झालो तू. लोकांच्या चेडवा बायलांक बोटां लागून ताची गोबरो करता, पूण तुजे बायलेक, तुजे गोरकारीक, तुजे भयणीक, तुजे व्हंकलेक कितें म्हणल्यार तूं चाळोवन वाग जाता, वाग. तुज्या मनशाक कितें म्हणल्यार दुखता आनी दुसऱ्याच्या चेडवा बायलांक काळीज ना अशें तुका दिसता? जायते जाणां म्हजो राग येतलो, म्हाका परवाना म्हाका. ते फोट जाल्यार हांव कितें उलयलें ते फोट वायट जाल्यार तूं म्हाका गाळयो मार आनी सत उलयला जाल्यार ताळयो मार.